आमी पळयता ह्या दिसांनी पणजे जे ओल्ड सेक्रेटरीएट आसा ताच्या ऑपोजीट ड्रेजिंग चालू जालें, बोवाळ जालो की एक जो नवो व्हडलो कसिनो पणजे येता तो थंय येता आनी मांडवीन ते कशा कशें दिसतलें कारण हो जो नवो कसिनो येता ताजी शेप एक बिल्डींग कशी आसा तो वेसल कशें दिसना एक बिल्डींग कशी दिसता आनी केदो व्हडलो कसिनो आसा म्हणून बोवाळ जालो। 6 लायसन्सां ऑफशोर कसिनोची सद्या गोंयांत आसा। तितूंतलो एक सगळ्यान धाकटो जो कसिनो आशिल्लो ताजें लायसन हे नव्या कसिनोक मेळटा ताजेरूय बोवाळ जालो। धाकट्या कसिनोचें लायसन्स काडून एक अशी बोट थंय येता जी ह्या मांडवीन एकोमोडेट जातली काय ना हेजो बोवाळ जालो। नवी कसिनो येता ती रेस मागूस वटेन वेऱ्या वाटेन आसतली थंय लोकांनी बोवाळ केलो। तांच्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक ते मेळ्ळे तांच्यांनी सांगलें की आमचे वटेन जे 2 कसिनो आसा ते जावपाक जायना कारण सद्या आमी पळयता की पणजे वटेन 5 कसिनो जाल्यार वेऱ्या रेस मागूस वटेन 1 कसिनो अशें तेंची हांगासर अरेंजमेंट आसा। जाल्यार आमी जेन्ना आयज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे हायर ऑथॉरिटी कडेन उलोवप केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की जशें सद्याक आसा की पणजे वटेन 5 कसिनो आनी रेस मागूस वटेन 1 कसिनो तशेंच उरतले। जे ओल्ड सेक्रेटरीएटा ऑपोजीट जे एंकर बीन थंय सद्या सेटअप केला तो कित्याक जाल्यार ते सांगता की जो रेस मागूस वटेन सद्याक जो एक्जिस्टींग कसिनो आसा जो हॉर्सशू शेपान आसा तो टेम्पररीली ओल्ड सेक्रेटरीएटा वटेन व्हरतले आनी जो नवो कसिनो येता जो हॉर्सशू कसिनो आसा रेस मागूस वटेन तो तेजो जागो घेतलो। रेस मागूस वटेनच्या लोकांची डिमांड आशिल्ली की ते वटेन 2 कसिनो आसपाक जायना म्हणून सद्या आमी पळयता की जो नवो कसिनो आसा तो रेस मागूस वटेन नासतलो तो सिंगल कसिनो आसतलो आनी बाकीचे जे उरिल्ले 5 कसिनो आसा ते पणजे वटेन आसतले। जी लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आसा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट आसना ते होम डिपार्टमेंटाच्यान येता। तांकां लायसन्सिंगाची कसलीच ऑथॉरिटी ना फक्त तेंचें जें काम आसा की जर सगळे लायसन्स बाकी परमिशनां प्रॉपर आसा जाल्यार तेजी सेफ्टी पळोवन ते वेसल अलाव करप इतलेंच तेंचें काम आसा। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।